बागेवन पावलून तेसोरीकारांक बरयलोलें पयलें चिठीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगा संबंदीन आमी तुमकां बरोवची गरज ना, तर एकामेकाचो मोग करूंक देवानूच तुमकां शिकयला. आनी आख्खे मासिडोनियेंत सगळ्या भाव भयणी सोरी तुमी तो करूंक आयल्यान तें खरें. थोडी आसतना तो अदीक आनी अदीक सुदारून वचून दी म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. आमी तुमकां सांगलां तशें शांतीन जिवंक वावरात. जण एकल्यान आपलें काम करचें. तुमचे हात पांय जोडून पोट पुरात. देवाचे उठोणे, देवाचे वूड उपकार. आमचो स्वभाव जातलो मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पोळे आयलो. म्हणुया, मनशाचे न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पोळे आयला. सर्वेस्पराक रोचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोऱ्यां उसव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवून दिली. स्वभाव मनशाचे न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पोळे आयला. दोर्या तर उपवट भरला. दोर्याची गाज आयकून दी. प्रितूम वस्ता जिवाणू, ताचोय आवाज आयकून दी. सोर नदी ताळयो पेटूं, पर्वत आर्दून संतोषान. स्वभाव मनशाचे न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पोळे आयला. सर्वेस्पर पोळे आयलो आख्खे पृथ्वीची तो मनसुबी करूंक आयला. मनशाची नीत करतलो आनी समेस्त पोरजांची न्यायनीत जातली सोडटी. स्वभाव मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पोळे आयलो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात, म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक सोय. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. पयशुल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरान आपोवंक धाडलो. तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे परी सर्गीचे राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जण एकल्याक आपले हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले ताणें रोखडोच वचून तांचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन खणली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बोळांतल्या उपरांत त्या चारांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय, हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेचो चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव अगल्यो वस्तू तुका पाठयतलो. आनी ये आनी तुजे दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलोले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्ले, तर पळय, हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताचे दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव अगल्यो वस्तू तुका पाठयतलो.
ये आनी तुजे दुनियाच्या सुखांत वांटो घे. एक तालेंत घेतलोलो ताणी लागीं सोरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें वंपूंक नाय, थंय तूं लुंवताय आनी लावूंक नाय, थंयचें तूं पुंचायताय. देखून भियोन हांव गेलो आनी तुजें तालेंट दोरनीत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय, तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान परती पाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें वंपूंक ना, थंय हांव लुंवतां, आनी लावूंक ना, थंयच्या हांव पुंजायता म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटोच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो, आनी परतून येतोच म्हजें तें त्या भायर कळान तर हांव घेतलो आसलो. म्हणटोच ताच्या लागचो तो तालेंट काडून घेयात आनी 10 तालेंट आसात ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक दितले आनी ताची भर जातली, पूण नासलोल्यांचे आसा तेंय काडटले. कित्याकूच उपकारचो ना नासलोल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडयात. थंय सगळीं उरुडोन करतलीं आनी दांत किल्लयतलीं. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वोड, तुमचे हात पांय जोरोवन पोट भरात. नियाळाक आदार, काम कोर पोट भर, ही म्हणणी आमी जायते पावट आयकल्या. चडशीं ही उतरां जाणट्या लोकांच्या तोंडांतल्यान आमकां आयकून येता. आदल्या काळार लोक खूब कश्ट करताले, जशे शेतांनी आनी भाटांनी, तशेंच घरचो वावर करून आपलें पोट भरताले. आख्खें कुटूंब सांगाताक वावर करतालीं, एके भाशेन देवान दिल्ली आज्ञा ती पाळटालीं. आयज वर्तमानांत आमकां तालेंताची वपार मेळटा. देवान एकल्याक तरेकवार तालेंत दिल्यात. जायते जाण आपले तालेंत बऱ्या वावरांत वापर करतात, तर थोडीं आपल्याक आसलेले तालेंत लिपोवन दवरतात वो आळसायेन बरोवन कांयच करूंक सोदिनात. देवाक हें मानवता काय? आयच्या वाचपांत आमी पळयतांव विस्वाशी चाकरान केलोल्या बऱ्या करण्याक देव शाबासकी दिता आनी दुसऱ्या उतरांनी सोर्ग बसयता. तर खोट्या आनी आळशा चाकराचेर शीण करता आनी ताका भायर काळोखांत उडोवंक आज्ञा दिता. देवान आमकां हात पांय दिल्यात, ते सांबाळून दवरूंक न्हय, पूण आमच्यो खासगी वावर करूंक. आळसाय हें व्हड अदृश्ट. काळजा मनांतल्यान करता तो वावर व्हड दादोसपण. हांव कोश्टी वो आळशी, आमची नदर आमच्या जिविताचेर भोंवडुया. चुकल्या जाल्यार जिवीत सुदारया आनी देवाक खुशाल करुया. तर आयज आमचें मागणें जावन दी, दुसऱ्यांक पिडापीड दिवून न्हय, पूण म्हजे हात पांय जोरून पोट भरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.